Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. चिमला शिरेनवाड्यार कोरोनाचे केशी वाढत आसात. थंय 1.5 ते 2 हजारांची दाट लोकवस्ती. वाठार सील करपाचो विचार चल्ला. त्या वाड्यार दुयेंतींच्या संपर्कात आयिल्ल्यांचे टेस्टिंग सुरू जाला. तो आतां झोन इल्लोसो आसा शिरेन ताचो कंटेमिनेटेड झोन आहा तो आमी सील करया म्हणून CM has already assured that he is going to seal that area. ते शिरेन सुमार आसतलो 1.5-2 हजार लोक आसूंक शकता. येवपाक जाय. आतां एक फावटी जर तर त्या लुगाराक जालें आमी पळयतले आयज टेस्ट इतले घेतलेले आसा कितले आयज 63 टेस्ट घेतलेले आहा फाल्यां रिपोर्ट येतलो तातूंत कितले आहा पळय ते एंड देन वी वील डिसायड. पणजे महापालिकेच्या स्टाफान कोविड टेस्ट करून घेतली. कामगारांक एंट्री बंद. मार्केट सोमार मेरेन बंद. पालिकेत स्टाफ आणि सफाई कामगार म्हूण आशिल्ल्या चिंबलकारांक कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवनूच कामार येयात म्हूण सांगला. पणजे मार्केट वाठारांत भोवडेर कामाक आशिल्ल्यांक आनी मार्केटाक तवेर्ना कडेन संबंद आयिल्ल्यांची टेस्ट. तवेर्नावालो पॉझिटिव्ह अजून गायब. पुलीस सोदतात. म्हणून आमी तांकां आमी जवळ जवळ 70 जाणांक 62 जाणांक आमी लिवेट धाडल्या आनी तांकां आमी सगळ्यांक टेस्ट करपाक लायल्या. ती सर्टिफिकेट घेवनूच मागीर तांकां कामाक जॉयन जावन सांगला. 72 लोकांक आमी काल आमी तांकां सांगला ब्रेक दिला आमी लिवेट धाडल्यांक आमी आनी तांकां सांगला आतां तुमी चॅक करून घ्या. चिंबला म्हाका दिसता थंय चॅक करता नंतर थंय तांकां चॅक करा आनी तुमची सर्टिफिकेट मेळटकच तुमी या म्हणून. आनी मार्केटान ते तावेनाचो तो आमच्या स्टाफाचो थंय संपर्क येता काम करताले. इवन आमचे दोग-तीन स्टाफ थंय रेगुलर कस्टमर अशें म्हणून आयकला की रिस्क नाका म्हणून आमी तांकां चॅक करपाक लागला आनी ह्या खातीरूच आमी मार्केट बंद दवरला. तो आतां तो मेळुना म्हणटकच कोण तो सस्पेक्टेड आसा पळय तो पॉझिटिव्ह म्हणटा पळय तो आजून पासून पुलिशेक मेळुना. पूण त्याच्या संपर्कान आमी कोणी आमचे स्टाफ डावट नाका म्हणून आमी तेंची चॅक केला. लॉकडाऊन करात म्हूण सांगूनय सरकार आयकना म्हूण वास्कोचो आमदार विटला. वास्को निमाणें थर्मल स्क्रिनींग करून लोकांचो टेम्परेचर पळोवप चालू जाला. आम्ही वास्को लॉकडाऊन मागले CM कडेन. एक पाटी मागले, 2 पाटी मागले, 3 पाटी मागले तरी पूण लॉकडाऊन जावना. आतां मोर केसेस बीन हॅव कम अप. सो आमी कितें केलां आतां कितें केलां टुडे फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरी हावस वी विल चॅक द पीपल विथ अ थर्मल गन. अशें करून फ्रॉम 1 केस ती आमचे केसीस 16 पर्यंत पावलेले. तशेंच काल आमी आमचे थर्मल स्क्रिनींग केले. ऑलमोस्ट मोर दॅन 1500 लोकांक आमी थर्मल स्क्रिनींग केले. भितर आमकां 1 डॉजन असे केसीस सुद्दां मेळ्ळे जे तांकां फिवराचे सिम्टम्स आसलेले आनी तेंचो टेम्परेचर हाय आसलेलो. तांकां आयज आमी हांगासर चिकालीम कडेन हॉस्पिटलान हाडून तेंचे इमिजिएट आमी टेस्ट करून घेतलेले आसा. सो हे सगळे आमी ऑलरेडी स्टेप घेतलेले आसा. वास्को पुलिसांक हॉटेलांत रावपाची वेवस्था. तांकां PPE किटूय दिला. ताकी ताणें हांगसरल्यान घराडेन डायरेक्ट वयचें न्ही. घराडेन गेले जाल्यार तांकां जर केन्ना चुकोन जर कितें इन्फेक्शन जालें जाल्यार तांच्या फॅमिलीक जावचें न्ही म्हणून हे प्रिकॉशन गव्हर्मेंटान घेतलेलें आसा. वास्कोचे मार्केट शेनवार सावन उक्ते. रस्त्यार बसतल्यांक पालिकेन पळोवन घेवचे म्हूण पसरकार मागतात. आणि चेअरपर्सनांनी सांगलेलं आहे की बाबा फाल्यां तुम्ही लॉकडाऊन करून फायदा ना मार्केट ओपन करा. त्यामुळे आम्ही डिसिजन घेतला की फाल्याच्यान आम्ही मार्केट ओपन करता. ओपन करतकच आता म्युन्सिपाल्टी म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंग दवरा म्हणटा. सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक ह्या मार्केटान आमची जावची ना. कारण जे कोण हे भायर बसता पळय भाजी घेवन बी दुकानां सोडून भायर बसता पळय तेंचेर म्युन्सिपाल्टीन आवर घालता आनी तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेवपाची. आनी डेली हो जो आमचो इन्स्पेक्टर आसता मार्केटाचो तेणी डेली हांगासर येवन हे करपाचें काम करपाचें की सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाचो. ते कोण करपाचो कस्टमर करिना जाल्यार गर्दी जाता. सो प्रॉब्लेम जाता खूब. ते सोशल डिस्टन्स मेंटेन करता पळय तांकां पण तुमी सेम तुमी अशें एक फायन करा 100 रुपयाचो. मोर्ले 70तल्या घोडेमेळाक प्रतिबंधीत वाठार आनी कासारवाडो आनी देववाड्याक बफर झोन म्हूण आरोग्य खात्यान जाहीर केल्यात. लोकांक आवश्यक सामान आनी कड्डण पावोवपाचें काम पंचायत पातळीर चल्लां. मोर्ल्या कोरोनाच्यो 14 केशी. काल सांजे आमी सगळे पंच म्हणून लोकांका ग्रोसरी पावयली आनी तशेंच हांव लोकांका ह्या माध्यमांतल्यान सांगता पॉझिटिव्ह केशी वाडटा म्हणून तुमी भियो नाका. कुंय आनी मोल्या वाठारांत 5 दिसांचो लॉकडावन. कोरगांव भाईडवाड्यार कोरोनाच्यो 2 केशी मेळ्ळ्यो. लॉकडाऊन करात म्हणून लोक मागता. लॉकडाऊन सामके गरजेचे आसा. आमचे आतां घोव दी जावं भावचे सगळे भायर वता आनी तेंचे आतां भंय जाल्ले आसा. तांकां घरात बसयलेले आसात आमी. कित्याक तांकां भायलो कोणूय येता थंय फिरता आनी तेंचे ते कळचें ना न्हू तशें कोण कोण खंयसून येता काय येता.
म्हणजे आमचे आतां गो कामाक वयता आमी तांकां बंद केले कित्याक तर ते कोणाचो हात कोणाक लागात कितें जायत म्हणून आमी बंद केले. कुमारजुंवाय कोरोनाचे 4 केशी मेळ्ळ्यो. पुराय गांव 4 दीस लॉकडावन. आणि सगळ्यांनी एकठांय रावन आमी ठरयलें की आज शुक्रार रातचे 12 पर्यंत स्टार्ट करचें आनी शेनवार आयतार सोमार पर्यंत लॉकडावन करचें म्हणून फूल कुंभारजुवा. आनी ह्या लॉकडावन फाटल्यान आमी अशें ठरयलें की गांवची जी शॉपां आसा, हॉटेलां आसा, बार्रां आसा आनी सोलन आसा ते बंद दवरचे. आनी आमची अशी आसा की आमी जी एसेन्शियल सर्वीस आसा ती आमी आडोवपाचे ना. आरोग्य खात्याचे बुलेटिना प्रमाण शुक्रार मेरेन गोंयांत 394 एक्टीव केशी, एकूण 463 केशी. चडश्यो केशी मांगरार, न्यू वाडे, मोल्ले, बायणा आनी चिंबला. बुलेटिना प्रमाण मांगरार 217, न्यू वाड्यार 11, मोल्ले 15, बायणा 15 जाल्यार चिंबला 8 म्हूण दाखयता. मांगरा कडेन संबंदीत हेर गोंयांतले केशी 117, गोंया भायल्यो आयिल्ल्यो 60.